स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ महारुद्र हनुमान की जय। भगवान श्रीधर महाराज की जय। ओम नमो भगवते श्रीधराय नमः। ओम नमो भगवते विठ्ठलाय नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार सर्व श्रोते गणांक सगळे श्रोते गणांक मल्ल्यात नमस्कार। आज आम्ही 152 मना श्लोक घेऊनच असती तांतू ॲक्च्युली पहिलेच कल असेल 151 खरे शोधिता शोधिता शोधता है मना बोधिता बोधिता बोधता है परी सर्व ही सज्जनाचे नियोगे बरा निश्चयो पाविजे सानुरागे। कळलें आम कळलं तर की सत्य सोदून काडका तें हाका मेळना कळलें। सॉरी ते लिंक खंय की गेल बा अशी जाता
लिंक थुंटल्यार संपर्क थुंटा अशें दिसता. जाल्यार म्हाका दिसता ह्या लिंकांतू जरी हांव दिसना तरी ताजो संपर्क व्हरता. हो अगदी महत्वाचे पॉयंट असो टू बी नोटेड. ते मेल ऑड म्हण सांगतात न्ही, पॉयंट टू बी नोटेड म्हण. तशी आतां आमकां खर कल्लें सार खंयचें असार कल्लें हें ताजो विचार विनिमय करून आमकां खर तें सोदका म्हण सांगल्या. जाल्यार ही समर्थ सांगता ती की खरें स्वता बसता ती हो ग्रंथ वाची तो ग्रंथ वाची अशें करून, जाल्यार ताजो समज जावंक तितलो बोध जायना. जशी एकलो हें एक्स्ट्रीम उलयता, एकलो तें एक्स्ट्रीम उलयता. एकलो म्हणटा ना ना सगुणा पुजाच करका, दुसरो सांगता ना बा निर्गुण तें सत्य ताजीच पूज करका अशी. म्हळ्यार आमकां खंय वचका म्हूण कळना, कल करका म्हूण कळना. तसले वेळार कल सांगल्या परी सर्व ही सज्जनाचे नियोगे, बरा निश्चयो पाविजे सानुरागे. सज्जन म्हळ्यार सत्य ओळखलेले जन, हें सत्य अनुभवलेले जन ते सज्जन. आनी बरें तांगेल नॅचरल तांगेल वागणें सुद्दां बरेंच आसता न्हय सज्जनावरीची. तरी तांगेल योग घडल्यार आमगेल निश्चय दृढ निश्चय जो धृती असो निश्चयात्मक बुद्धी की आमके कल की आमगेल टार्गेट असो परत परत आमकां ते टार्गेट आसा ते उगडास करून दिता. ती केन्ना की आमी स्वतन सज्जनांगेल कास धरल्यार तांकां शरण वचूं लागली आनी तांकां कल म्हणटा ती तद्विद्धी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः. तर तांकां नम्रपणाने तांकां शरण वचून आमकां कळना ती तांकां सम करून विचार घेतल्यार बरें हें जाता. आतां पयलेच्यान तूं एक सादिकेने एक फीडबॅक विचारलेलें, म्हाका वेळ मेळटा ताजें उत्तर दिवच्याक. तिणें विचारलेलें हें सगळें आयकतना बरें दिसता, आपण अगदी श्रवण भक्ती म्हळ्यार मना पासून श्रवण करता. जाल्यार मस्त म्हणटा तें आकलन जाल्लें म्हूण दिसलें तर तें जायना पडे थोड्या वेळाने तातूंत मस्त इतलें गळ पडटा. अशें कल्या जाता तें लक्षान दवरका जाल्यार कल करका. इट्स अ वायटल पॉयंट. हांव तिगेलें अभिनंदन करता हो प्रश्न विचारले खातीर. तर हें लक्षान दवरच्याक कसलें करका म्हळ्यार मस्त फनकल जाता. आमी आयकतात मस्त आयकल न्ही कड्डेरी तें रिकलेक्ट करूं गेल्यार मनांत परत हाडूंक रवंथ करूंक मनांत हाडका म्हळ्यार ताजे मध्य कल जाता. आमी भायर पडटना कोण विंगड कलेपणी संपर्कांत आमी येतात. आतां ऑनलायन आशिल्ली ती तशी संपर्कांत येवचें विशेश घडना. हॉलान बिलांत एक्चुली जेन्ना आसता प्रवचन म्हणा विवेचन म्हणा त्या वेळा वतना 4 लोक मेळटात ती आमी गप्प मारता वतात तेन्ना गळून येता. पण ऑनलायन असलें तशें जायना. आनी तरीके सगळ्यांगेले मेमरी हें कॅपेसिटी 1 लाख आसना. प्रत्येक हाता 5 बोट समजना ती कळ्ळें म्हूण दिसता. जाल्यार आचरणांत मुख्य म्हळ्यार तें ताबडतोब आचरणांत हाडूंक लागचें. आनी तें कळच्याक पयलें ताजी एक उगडास व्हरका न्हय म्हूण कल करका. म्हाका विचारलें हांव तशें करतालें. एक वही आनी पेन घेवन बसका आनी कसलें एक सांगलें बा तरी ताजी एक शब्द एक काणी समजा सांगली. अकबर बिरबल लागली सांगली तर अकबर बिरबल स्टोरी तातूंत मर्म कळ्ळें. तातूंत एकच हें की मनुश्या गेल्या स्वता जिवाचेरीच फक्त प्रेम आसता हें सिद्ध करूंक त्या मांकड्याक उदकान भरलेल्या हौदांत घालेलें खेळ तातूंत उदक सोडलेलें. तर जेन्ना तें हाजे वयर वचचे नांका वयरी तावळी त्या मांकडिणीने आपणागेल चेरडाक पट्टून घेतिल्लें तें उदक येत म्हूण तें चेरडा वांचूनच्या वयर 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 माथ्यार जाय धरलें खंय जाल्यार कड्डेर नांका वयर उदक येना पण ती जेन्ना घुस्मटच्या लागली तावळी ताक काडलें आनी तो गुदो व्हरून ताजेर उबरली. म्हळ्यार हातूंत मर्म कळ्ळें. मांकडिणी काणी इतलें जरी बरयलें तर तें पळयलें की कळटा पण मर्म मुख्य. मर्म कळ्ळें हातूंतलें की प्रत्येक जण आमकां दिसता आमी आमगेलें हांचेर प्रेम आसत तांचेर प्रेम आसत तांचेर प्रेम आसत पण आमगेलें प्रेम फक्त खरें म्हळ्यार स्वताचेरूच आसता.
आणि त्याने स्वतःचेर असना. सध्या आम्ही देहभावांत असल्यारी आमगेल देहभावाचेर आमगेल प्रेम असता. देहभावाचेर असता ना आमगेल. आम्ही देहाने दुसऱ्या देहाचेर प्रेम करतात, वय की नाही. तशी कर नासतना आम्ही आमगेल मनाचेर प्रेम करू शिकता सगळ्यांत जास्ती. त्यामुळे त्यांच आमकां खास करून साथ दिता. आतां तूं लक्षांत रावका म्हळ्यार कल करका मर्म कल तें फक्त बरोवचें. आतां आमी मस्त दागिने होकलेक मस्त दागीन घालतात. ती घार येना पडे काडटा पेटयेन दवरता. जाल्यार सगळी पेटयो भितर दवरूं जायना ती. तावळे कल करता ती त्या कले तरी गोमट्या हात घालता ती हडड्ड बॉक्सीस खाली करून बाजू काडटा ती आणि लॉकरान दवरता ती. पण ते खाली बॉक्सीस उडोवन सोडची वे. त्या खाली बॉक्सीस म्हळ्यार शब्द, शब्दांचे माध्यम. शब्दांचे माध्यम हे आवश्यक असता. आणि दुसरें लक्षांत दवरचे खातीर 3-4 जाणांनी वट्टू मेळून काल कल सांगिल्लें हाजेर आमी चरवीत चरवण करका करका. आणि तावळी कोणाक कशी अनुभव आयलो तोवेच सांगता. आतां हांगा ते सांगतात कले की बहुता परी कुसरी तत्व झाडा परी अंतरी पाहिजे तो निवाडा. निवाड म्हळ्यार कले अनुभव, प्रचिती. समर्थ हांगेल प्रत्येक वाङ्मयीन जे रूप आसा तातूंत ते प्रचितीने स्वप्रचितीने भरून गेल्या. तांगेल अनुभव मना सार साचार ते वेगळे रे समस्तामध्ये एक ते आगळे रे. जय जय रघुवीर समर्थ. आता एखादी गोष्ट आसा साद्या साद्या गोष्टींतूं वाद घालता लोक कल करता ती ताजे एक बाजू पटोवन दिवच्या पळयता, दुसरी बाजू ती खोडच्या पळयता. ताका तत्व झाडा म्हणटात. तातूंत मस्त कलाकार असता ती. वक्तृत्व स्पर्धेंत प्रायज मेळयल्ली असता ती. मात्र न्हय संशोधन करून खंयच्या खंयच्यान संशोधन करून तांकां विद्वान PhD मेळयल्लो असता. असले लोक आपणाक निबंधणी प्रगट करता ती. जाल्यार तांकां कल जाता अनुभवाचें मस्त जाणांक ज्ञान आसना. मस्त जाणांक ज्ञान आसना. गायनाकॉलॉजी केलेले मस्त डॉक्टर्स असता ती. तांकां स्वताक चेडूं आसना. तेमी ती तांकां बाळणपण कशी करचें कळटा. जाल्यार त्या चेडा जन्म दिल की जो अनुभव येता तो तांणी घेतिल्लो आसना त्या आनंदाचो. तांकां चेडा जन्म आपणे दिलो म्हण दिसता. जाल्यार चेडा जन्म दितलो वयर बसला आवस मात्र न्हय वयर बशिल्लो आसा तो रक्षण करता गर्भांतून. हें म्हळ्यार मस्त डॉक्टर्सांक कळना. तावळी कल करका आमी एक थोडे पथ्य पाळका लागता हांगा. ते जर आमकां खरेंची हाजें ज्ञान जाय, शब्द ज्ञान नाका आमकां, अनुभवाचें ज्ञान जाय. अनुभवा ज्ञान जाय. जशी अनुभव कशी आसता ती आगळे वेगळे खंय. वेगळे म्हळ्यार विंगड अनुभव आसता ती. आणि आगळे म्हळ्यार आगळे आनी वेगळे ह्या शब्दांत कल फरक आसा तरी वेगळे म्हळ्यार विंगड, आगळे म्हळ्यार विंगड आसून सुद्दां इट्स प्लेझंट वन, मोर प्लेझंट, मोर एंड मोर प्लेझंट, मोस्ट प्लेझंट अशी. ताका आगळे म्हणटात. भोव गोमटें भो भो लायल की हांव केन्ना म्हणटालो भो पंचम राज म्हूण म्हणलेले वरी. तशी ते आगळे भोव गोमटें अशी. तरी समर्थ म्हणटा ती तुमी मस्त तत्व 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 हाजे विचार करून तातूंत PhD केली, तातूंत दासबोधाचे वर्ग जाता ती परीक्षेचे. तांकां प्रायजीस दिता ती परीक्षा जाता तांगेले उत्तर तांगेले हें स्टडी हें आसता तें सगळें करून किर्तन करतात प्रवचन करता ती. जाल्यार समर्थ हांगेले अनुभव एखाद दुसऱ्याक येता. जशे कल्याण स्वामी आणि हे कोण श्रीधर स्वामी. श्रीधर स्वाम्यान वेळार तर ते अर्थांतले म्हळ्यार 1976 तांणी देह दवरलो म्हाका दिसता. तरी तसले आनी तांगेले शिश्याले हातून म्हजे असलें हें घेतलें अनुग्रह घेतलो. तर त्या हाजे डायरेक्ट ते लिंक कशी मेळटा ताजो जो अनुभव आसता तो म्हत्वाचो आसता. खरें म्हळ्यार आतां पळया एक संत एकनाथ तुमकां सगळ्यांक गोश्ट आसा ती. संत एकनाथ जेन्ना 11-12 वर्साचो धांवन सुद्दां सद्गुरू शोधांत
धांव 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 वचून पाप. आणि कड्डे ते हांगा कले देवगिरी किल्ल्याच किल्लेदार आशिल्लो तो जनार्दन पंत ते आशिल्ले. रात्री सांजे वचून पावलो हो एके म्हणटाल ताका. थंय वचून पावल्यारी कोणें ताका भितर रीग दिनाशिल्ली. जाल्यार गुरूंक कळट न्ही अंतर्ज्ञानाने आपणाले एक बरो शिश्य तस ते आयले आनी तो त्या बाजूक आयले गड उतर न्हू. आनी ताका नुस्त्यांची ताका पळय की कळ्ळें खूण गांठ बांदली आनी तांणी ते धुळीन माखलेल चेहरो हें तें आनी तांगेल पांयाचेर लोळोन घेतली एकाने बाळ. तांणी ताका उबारले अशी वयर केले बाळ. एक शब्द फक्त कसले सांगनी. ये हृदयीचे ते हृदयी घातले द्वैत न मोडता केले आपणाची आपण. तशी ते ह्या हृदयास त्या हृदयान तू ते ममत्व ते माऊलीगल वात्सल्य थंय पावले. हो अनुभव तेमी ती समर्थ म्हणटा ती की कसले हांगा श्रवण भक्तीन सुद्धा श्रवण भक्तीच चल्ल्या आणि त्या वेळारची हो असले ते सायमल्टेनियसली हे मनाचे श्लोक येत असती की बहुता परी कुसरी कुसरी म्हळ्यार कलाकारी. मस्त जण कलाकार असता ती तत्व झाड करच्यान तूं म्हळ्यार आर्ग्यू करच्यान तूं आपणागल मत पट्टनच्यान तूं तुगल मत फट्टी कशी हें प्रूव करच्यान तूं जाल्यार अंतरान तूं ताजो साक्षात अनुभव आसता जो स्वामी विवेकानंदान येयल्लो. आतां माय अमेरिकन ब्रदर्स अँड सिस्टर्स मस्त जाण म्हणून फाव आसत जाल्यार जेन्ना तांणी ते शब्द उच्चारले ते कशी जावन आयिल्ले पयशे नाशिल्ले. एक थंडीन तूं एक खाली बॉक्स आशिल्ले तांत वचून बसले खंय ते बस स्टँड वचूलेले. तांणी थोडे हें केलें एकल्यान तांकां इंट्रोडक्टरी लेटर दिलेलें रेफरन्स लेटर म्हणून थंय गोमटें केल्लें म्हूण सांगून तांकां त्या अनुभवाच हें प्रत्यय आयलो एक बॉस्टनान तूं रायट म्हणलेलें. ताणें लेटर दिलें की हाका आमगेल्या शिकागोन तूं धर्म परिशदेन भाग घेवच्या दिवका म्हूण. जाल्यार आगगाडीन वतना सगळें तांगेलें ना जालें. म्हळ्यार हो अनुभव कसले पयशेच नात हातान तूं खरो संतस पळय तांकां अनुभव केन्ना येता जेन्ना तांगेल्या हातान कसलेच आसना आनी तांकां कोणी ओळखना ती असले गांवांत ते आसती. तसले वेळार आमकां कल्ल अनुभव येता पळय तो कायम व्हरता. तसले वेळार तांकां हांणी कोणें रामकृष्ण परमहंसांनी कशीपणी करून तांकां हें केल्लें म्हळ्यार एक ते बशिल्ले तावळी वयरी एक हें आशिल्लें घर आशिल्लें आनी वयल्या मजल्यार एक लेडी राबताली. तिन गॅलरीन पळयता कोणकी कुडकुडतो बसल्या म्हणून तिन्ने तोक घेवन तांकां आपोवन तांकां खावच्या पिवच्या दिलें. मात्र न्ही तिन्ने तांगेले थंय गुर्तू दाखोवन हे परिशदेन भाग घेतले म्हळ्यार पळय कशी गुरूंचेरी गाढ विश्वास. तांकां येवंका म्हूण दिसनाशिल्लें फॉरेनाक जाल्यार सद्गुरून सांगलें की आमी तुजे वटू येता ती आनी यो म्हूण. तर हे सगळे वेदना ह्या वेदनेन थानू जे शब्द येतात ते 10,000 की त्या वेळार लोक जमलेले ते परिशदेंतून आनी तांणी मायका मस्त विद्वान लोक उलोवनूच उलयले आनी कड्डेर हांकां वेळ दिलो. तोवय कल्लें कलकी थोडे मिनीट मात्र दिलेली 5 मिनीट की कलकी म्हळ्यार कशें उलयता म्हूण गोतना म्हूण तितलें. पण तांणी जेन्ना सूर केल्लें माय अमेरिकन ब्रदर्स अँड सिस्टर्स ते दोळे तांगेले कमलावारी दोळे ते उदकान भोर आयले. कशी भोर आयले तांकां अनुभव खंयचो की अमेरिकेंतले ब्रदर सिस्टर्सांनी तांकां अडचणी वेळा मदत केली. हो अनुभव त्या दोळ्यान दाटून आयलो आनी जो तांणी तांकां आपयले ब्रदर्स अँड सिस्टर ही मेंट इट वॉट ही सेड ही मेंट इट. तांगेल शब्दान ताजो अर्थ आयलो. त्यांनी ती लोकांक प्रचंड ताळ्यांच कडकडाट केलो उबरून लोकांक 5 मिनिट आनी कडे कितली वेळ ते उलयले. कोणाक ते भाशण राबू नयेच म्हूण दिसलें. अशी तांणी भारताक आमगेल्या एकदम धर्माचे हें केलें प्रचार केलो थंय खरें तर तशी तेमी ती कल्ल हांगा सांगल्या की समर्थ सांगता ती की श्रवण साधन कशी करता हें सांगून जायना पडे ती परिणामकारक जावंक ना. श्रवण केल्लें तेमी कल्ल श्रवण करता
हां तांणी म्हणचे काही पथ्य आमी पाळकाती ती कल्ली तरी महत्वाचे पथ्य म्हळ्यार विद्वान लोकांगेली अनुभव शून्य भाषण ऐकत बसचे पेक्षा गुरुमुखांत आयिल्ल्या शब्दांचे श्रवण करता. गुरुमुखांतन आयिल्ले आतां गुरुमुखांतन खंयतन येतले. हां गुरु देहांत असल्यार प्रत्यक्ष अगदी सुवर्ण योग तो चुकूंक नये. वचून उकले म्हळ्यार गुरुंगल देह केन्नाय पडू शकता आनी आमगेल मनाक तितली कॅपॅसिटी आसकिना की तांकां संपर्क दवरशी, तांगेल आत्म्याला संपर्क दवरशी. तें आमकांच गोत आसना आमगें डेवलपमेंट कितलें जालें तें प्रत्येक संदी आमी अशी ग्रॅब करता आनी वचून तें आयकूंक. थोडे जाण वेळ काण आयकता ती हां तर थोडे जाण वेळ काडूंक येता ती. जशी हांतू वाद्य वळत बसतात खंय थोडे म्हातारे बायल मनुश्य वचून देवळांत तूं आनी किर्तन आयकुनच्या बसतात ती लक्ष विंगड कडेन. तशी न्ही तर वेळांत वेळ काण घेवन वचका खास हाजे खातीर. आनी कल करका विद्वान लोकांगेले अनुभव शून्य कलेपण आयकूंच पेक्षा समर्थांगेले ती वेण्या स्वामी हां ती कशी समर्थांगेली शिश्य जाली. अनुभवात ज्ञान तिने आयकलें. समर्थांगेल प्रत्यक्ष तोंडांतन आयकलें. गुरुमुखांतन आयिल्ल्या शब्दांचे अगदी अनुभवजन्य श्रवण करता. आतां जय जय रघुवीर समर्थ हो खंयथान आयलो. आमी तें ब्रीद वाक्यशें समर्थांगेलें म्हणटा ती पण तें खरें म्हळ्यार कोण म्हणलें पयलीं पंथां आनी कोणाक उद्देशून म्हणलें. आमी त्या समर्थांक उद्देशून आमकां जय जय रघुवीर समर्थ म्हळ की श्री रामा पेक्षा समर्थच दोळ्या मुखार येतात. समर्थ रामदास स्वामी दोळ्या मुखार येतात. जाल्यार तें घडली कशी. ताजी मागशी कितली वेदन आशिल्लो, ताजी मागशी कितली साधन आशिल्ली. हां ती कशी तर तें 12 वर्सां चेडूं थंय ताणू जे घार थावन धांवन आयली की ते टाकळी वचून राबलें आनी मुखाल 12 वर्स कठीण हें केली तपश्चर्या केली आनी सतत राम नाम हां तें घेवन तरी ते तांकां रामा दर्शन जायनी म्हणना पडे. एक फंत ते नित्या प्रमाणे वचून सुर्यागेल आराधन करतच गायत्री मंत्र अनुष्ठान करता राबिल्ले 6 घंट्यार वचून तावळ तांगेले दोळ्यांतल्यान उद्दा आयलें. ते म्हणाले हे परमेश्वरा हे श्रीरामा हांव तुका इतलो शरण आयलां. तुका मगल पाप दिसना हांवें हांव मगल आवस बापूस आवसूक म्हजेर इतली प्रीत आशिल्ली. त्या प्रेमळ आवसूक तिगल मताक विरुद्ध वचून आपणा लग्न ठरत आशिल्लें एक चलये लागीं त्या चलयेगेल मनात सुद्दांय विचार करनासतना आपण धांवन आयलो. हां आनी हांगा सतत फक्त तुगेलें आराधन केली तरी तूं म्हाका दर्शन दी न्ही रे. हां तावळी उपास तपास काडले सगळ्यांगे टक्के टोणपे खाल्ले. लोक म्हणटाले हो माजोर रेस माजोरी म्हळ्यार हाक मद जाला पिससो ताका कले खावचें ताका कोणें दिवं नाका ती दिल्यार तो उदकां उडयता म्हूण तो उदकान कल्ले घालतालो की जो माशलो तागेल फ्रेंड्स जालेली दिवसभर तो उदकार राबून पुरस्चरण करतालो तावळ ताका कोणें माशली चाब नाशिल्ली. हां नाल्यार अशी एक संत सती तांक उदकांत राबून साधन करतना पांय माशल्यांनी खावन घालून ते अपंग जालेले आसत तांकां गोत आसा सगळ्यांक गोत आसा. जाल्यार तांगेल तशें न्ही तांकां कसलेंच जाय न्ही. तांगेल प्रेमळ एक हेंशें म्हळ्यार तें फिश हें तें म्हळ्यार तांगेल दोस्ती जाली म्हूण तांकांय कले दिवंक न्ही. जी भिक्ष मेळ्ळी तातूंत ते अर्द तांकां 1/3 तांकां खावचें दिताले. 1/3 कोणें अतिथी अभ्यागत आयल्यार तांकां दिवचें आनी ना जाल्यार पशु पक्ष्यांक खावचें घालचें आनी वरलेले 1/3 ते खाताले. ताजेर सुद्दां हो सगळ्यांक वांटस तेमी ताका कसले दिवं नाका ती म्हळ्यार असलें हें केलें. हे श्रीरामा तेवेंय हांव सहन केलें. सगळीं म्हाका हो कल्लें हा खंय कोणें आवय बापूस ना तिशी दिसता म्हूण बेवारशीचो फिरतस म्हणून अशें हें केलें. हांव बेवारशें देवा तूं मगल आवस आस तेमी ती आनी मगल खास आवसूक थाय सोड तुगल श्रद्धेचेर म्हळ्यार तुजेर श्रद्धा दवरून हांव हांगा आयलां आनी तरी तूं म्हाका दर्शन दिना म्हणून दोळ्यांतल्यान आसू येता ती आत्तांच्यात प्रगट जा म्हूण सांगून दोळे चिम्मी करून जें ध्यान करता राबलें तें श्रीरामान ताका हल्लोवन जागी केलो. पळयलें कल्लें प्रत्यक्ष राम रूप राम तत्व सगूण साकार जावन आयिल्लें. ताका शब्द सुचना ती दोळ्यांतल्यान घळ घळ उद्दा येता आनी तांणी
लोटांगण घाललें तांगेले पांयाचेर चरणांचेर तांणी ताका उबरो काडलें उठ्ठ वत्सा आनी आज तूं इतलो हें आसा हांव तुका समर्थ ही पदवी दिता म्हूण सांग तुका कसलें दिवं हांव वर कसलें वर दिवं ते म्हणाले म्हाका कसलेंय नाका कसलेंय नाका ना ना कल्लेपुणी माक्काची जशी रामबाण तशी एक वचन हांव तुका वर दिता म्हळ्यार तो फुकट वचन आतां कल्ल जाय तांणी कल्ल मागून घेवंक हां फक्त एक पंच म्हणा ती की हो रामदास मगल आसा अशी म्हणा ती तितलें म्हाका पुरो म्हण तांणी म्हणलें की हो रामदास मगल आसा आनी आजून हांव तुका समर्थ ही पदवी दिता म्हण तांणी म्हळें म्हाका पदवी बिदवीची आश ना हांव समर्थ जाला ते तुमगेल मिती आनी तांणी म्हळें ही पदवी तुमकांची शोभून दिसता जय जय रघुवीर समर्थ म्हळ्यार हो अशी जो अनुभव आसा आतां तसल्यांनी ह्या ग्रंथान बसून जे प्रचितीचे ज्ञान बरयल्या बरोवन दवरल्यां की असले अद्वैत ग्रंथ वाचका ती जशी तशीची ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वरीचं जे हें आसा ती आतां हांव हांगा मनोबोधा श्लोक विंगड आनी दासबोधाची विंगड अशी घेवची ना बिकॉज इट इज ऑल एकमेकांक पूरक असं हांगा तांणी सांगल्या समस्तामध्ये एक ते आगळे रे मना सार साचार ते वेगळे रे तेमी ती त्यांचा बहुता परी कुसरी तत्व झाडा परी अंतरी पाहिजे तो निवाडा भितर मनांत तूं ताजो अनुभव येवंका वेदनेचो अनुभव येवंका सुखाच अनुभव येवंका होय की न्ही सगळें खंयचे हांव तुमकां दिसतलें केन्नाय ही चेडा जन्म दिवचेंची उदाहरण दिता म्हूण जाल्यार आमकां स्वताल अनुभव आसता ज्यो वेदन जाल्ल्या तो एक अनुभव दुख्खाच अनुभव जाल्यार त्या दुख्खांतून रात्रीच्या गर्भात दिसता ते उशक काल खंय तशी ते उशक काल जातना जी रात्रीची गर्भांत उशक काल जाता तशी आवसुगल कुशींत जेन्ना जन्म चेरडागल जाता चेडू इतले ना ती जन्मा घालता एक चेडू जन्मा येवन आनंदी आनंद जाता तसले वेळारी त्या चेरडागल कर्तव्य केल्लें की होड जायना पडे कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए तशी आम्ही होड जायना पडे होड जाता तिची नेमेची येतो मग पावसाळा हे सृष्टीचे तू कौतुक जाण बाळा काय वर्ष वता ती 2022 आयले म्हळ्यार 22 वर्स जाली ह्या हाजे शतकाची 22 वर्स जाली तरीके जे आमकां अनुभव आयले ते गांठीक आसा ती आनी त्या वेदनेंत त्या वेदने अनुभव विंगड आनंद अनुभव विंगड हे सगळे अनुभव हे प्रकृतीचे अनुभव हे देहाचे अनुभव हे जर इतले बर असले तरी ते समस्तामध्ये सार साचार ते वेगळे रे समस्तामध्ये एक ते आगळे रे भोगोंटे ताच अनुभव आयले आमगेले कसले जातलें हाजे त्रैराशीक आमी मांडून पळोवंक तेमी ती समर्थ म्हणटा ती जय जय रघुवीर समर्थ आतां आमी दासबोधाला वळया आमगेलो समास 9 चाल आशिल्लो दशक 7 श्रवण निरूपण श्रवण साधना नित्य करका हें सांगून श्री समर्थ राबना ती तरी ती श्रवण साधन कशी करका आनी कसल्याच करका कसल्या नमन्या ग्रंथाची करका हे ते सांगतात श्रवण परिणामकारक जावंका तिने म्हणलेले वारी आमी आयकतना बरें दिसता जाल्यार थोड्या वेळाने कल जाता ते तितले ताजे तीव्रत वर ना इत्याक तरी कदाचित म्हळ्यार 2-3 कारण आसता ती आमगेल आमच्या जेन्ना उलोवचें बसता तो लक्ष आमचल्या वता की ही सांगता असं ते श्रवण कशें आसता समर्थ ग्रंथान बसून आमकां सांगता असं स्वताल अनुभव हें जेन्ना आमी मनान घेता ती श्रवण भक्ती म्हळ्यार ही बायल मनीस सांगना तें जस्ट मायक किंवा एक मोबायल दवरला ताजेर ऑनलायन जाल्यार खरें म्हळ्यार श्री समर्थ ग्रंथान बसून आमकां सगळें ज्ञान स्वतागल प्रचिती दिता आसती अनुभव सांगता आसती हें जेन्ना आमकां कळटा आनी त्या दृश्टीन जेन्ना आमी श्रवण करता ती तें अशी अंतराक भिडता
भिडता आणि जे भिडत नाही त्या मात्र समक कळता आणि लक्षांत रखता. ते मी केन्नाय सांगता मंडळी, हे दासबोधाचें विवेचन आयकतना हांव एक नगण्य सर ती इग्नोर करा ती, आणि तांचे मागशी जे परब्रह्म उलयतस ताल्ल्या लक्ष दिया ती. राम तत्व सांगतना सुद्दां श्री रामाने स्वतागल तत्व एक्सप्लेन केल्या. तशी समर्थ स्वतागल अनुभव प्रचितीचे ज्ञान या ग्रंथान बैसून आमकां दितस ती. आणि तांगेल अशें मत असं की साधकान थोडी पथ्य पाळका ती आमकां प्रगती जावंका म्हूण दिसलें रे. म्हळ्यार आमकां महत्वाचें हें म्हळ्यार आमकां आत्मज्ञान जालें तें आमकां धृती निश्चयात्मक हें धारण आमगेलें जालें की तेंच जाय आमकां म्हूण. ध्येय निश्चयात्मक ध्येय कळ्ळें तर आमकां आनंद स्वरुपाचें ज्ञान जाय, आमकां स्वता स्वरुपाचें ज्ञान जाय, आत्मज्ञान जाय, हें जाय. तावळी ताजे खातीर पथ्य महत्वाचें म्हळ्यार कळ्ळें. तरी विद्वान लोक मस्त आसतील जाल्यार अनुभवी जे आसता ती लोक ते हाता बोटार मच्छी सारके आसतात. ते कदाचित इलिटरेट आसचे फावती स्कुलाक मेट्ट सुद्दां मस्ती नातील आसतले. कितलीं जाणां आमगेले हे आशिल्ले कोण निसर्गदत्त महाराज, तांगेल खलकी 50 गादी आशिल्ले अशें हांव आयकलें. पण तांकां आत्मज्ञान जालेलें तें कशी तांकां सगळें एक दिसतालें, सगळ्यांत परमात्मा भरलेलो. तांगेल अनेक अनेक भक्त आसती तांकां तांणी अनुभव हाडून दिला तसले. तावळी विद्वान लोकांगेल अनुभव शून्य भाशण आयकता बसपेक्षा गुरुमुखांतन आयिल्ल्या आणि म्हळ्यार प्रचितीचें ज्ञान आशिल्ल्या लोकांतल्यान थोडें का जायना सतत रती मांडील वारी दुधा पिशवी कशी नित्य येता आमी सकाळी घेता ती आणि तें दूध पुरयता ती, तशी नित्य ठरावीक वेळार तांचल्यान संपर्क दवरका, तें आयकूंक आणि आतां आठवड्यांतन 2 दिवस आसले बा तर बाकीचे दिवसू ताल्ले संपर्क कशे दवरूं जाता. तर 3-4 जाण मेळ्ळे ग्रूप करून तांचे डिस्कशन करका. काल कलकल जाल्लें थोडे पॉयंट्स बरोवन घेवंका ते एक शब्द मात्र आणि त्या शब्दाचे हें करका विमर्श म्हणटात न्ही तशें करका. तर एक पॉयंट सुचयता, अरे हा जर तो हवे जाता ता जर तवे जाता अशें करून तां चिंतन मनन सामुहीक सुद्दां करूं जाता. आणि कड्डेर सामुहीक करना पडे चिंतन जालें आणि मनन म्हळ्यार कशी तांतू मनांतू तें घोळोवचें आणि हें प्रॅक्टिसांत कशें हाडचें बा हाच विचार करून वागच्याक लागचें. जशी च्या करूंक शिकली किंवा रांदप करूंक शिकली, पुनपाळ कशें करचें, आतां उंडे कशें करचे हे थोडे टिप्स आसतात. उंडे करूं सुद्दां टिप्स आसतात की चण्या पिठा बेसन रव्याचे उंडे केले किंवा बेसना उंडे केले, तें बेसन कितले ताय भाजका, ताका तूप कितलें घालका, दोळे अंदाजू. आतां आमगेले दोळे अंदाज बाकीच्यांक कशें येवचो. तावळी तांत सांगाती राबून पळोवंका तें कितले ब्रावन जावंका, कितले जावंका, ताका तूप कितलें घालका, तूप सुट्टा आणि थोडे थोडे करून तूप घालका. एकदम मस्त घाल्यार जास्ती जावन पडटा, फॅडशें जाता. अगदी कमी घाल्यार तें भाजून येना समज करपता जाल्यार समज भाजून म्हळ्यार तें आनी शिजयनात न्ही, ताका पांक घालना ती. कड्डेरी साखर अशी घालची न्ही, अशी घाल्यार ती करगना. तरी साखरे पिठी घालका. ती वय भायर मेळटा ती विंगड पिठी साखर म्हणून मेळटा ती हांटांत घाल्यार तांची खडशें फातरशें जालेलें आसता ती तें मळच्याकय जायना. त्या पेक्षा घार दळून जर पिठी केली आनी ताका घाली वेलची पावडर ड्राय फ्रुट्स सगळं उत्तम उंडी जाता ती आणि सोंपें सगळ्यांक. तशी जर केल्लें हें अनुभवा ज्ञान. आतां एकल्यान जर बाजू राबून पळयलें 2-3 पण पळयलें करतना, पयलीं नुस्तें बांदूक मात्र मदत केली, कडेन भाजूक चाळच्याक मदत केली, हांव पळयता म्हूण अशी कोण कडेन एक दिवस तिणें एकल्यानय कोण पळयलें. तशी कोण पळोवंका. तशी आमी जें ज्ञान शिकता ती तांणी सांगलें हें अशेंच तशेंच. आतां हें मनोबुद्ध अहंकार चित्ताणी नाहम न च श्रोत्र जिवे न च घ्राण नेत्रे म्हळ्यार नेमकें कळ्ळें. तरी हांव कोण, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. तरी हांव हें न्हय, हांव तें न्हय. थोडक्यान म्हळ्यार कळ्ळें समर्थांनी कल सांगलें आमकां की जे मगले आसता
किंवा तुगलें आसता तें म्हळ्यार हांव न्हय. जे मगल आसता ते हांव कशें जाता. मगल गाडी, मगल मोबायल, मगल बुक्क, मगल आनी कसलें मगल केंस, मगल हात. मगल हात म्हळ्यार हांव न्ही. मगल नाक, नाक म्हळ्यार हांव न्ही. मगल दोळे, दोळे म्हळ्यार हांव न्ही. मागीर हांव कोण. तरी दोळ्यांत बैसून जो पळयता तो हांव. कान्नान बैसून जो आयकता तो हांव. कान म्हळ्यार हांव न्ही जाल्यार कान्नान बैसून आयकता तो हांव. जिब्बेर बैसून उलयता तो हांव. कंठांत जो आवाज दिता तो हांव. कोणकी म्हणाल ते लता मंगेशकराल तरी वोकल कॉर्ड खंय संशोधनां दिल्ल्यां खंय काण. म्हळ्यार कशी आतां तांतूंत मेळतवे तिगल जे स्वर तांतूंत प्रत्येक स्वराक विंगड 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 अनुभवाच भावन आशिल्लो आनी भावनांच अनुभव आशिल्लो. तिगल मागशी अनुभव मस्त आशिल्लो. मस्त कश्ट काडले त्या बायल मनशेन. खरेची वायट दिसता तितले गरिबीन तांणी दिवस काडले आनी आतां कोट्याधीश जावन गेली जाल्यार सगळें हांगा सोण वचका. पण हें तिका कळलेलें न्ही तिणें ताजो मोह दवरली. प्रत्येक शब्दांतूं तिगल जादू. आतां विसाव्याचे क्षण म्हूण तिणें एक पद लास्ट म्हळ्यार 2 वर्स पयले अशी स्मरणी तांट बसचें म्हूण. तशी त्या देवाल नांव घेतना सुद्दां तांतूं कशें आसका जप करका. जप ताका जप म्हणटात. कलका तरी जप म्हणटात. ही जप केले तुवें पळय बा मगल जप जालो. नमशा नमशा तो जप न्हय. तरी चेरडा धरून विंदुळतात न्ही अशी तशी आमगेल जप आसका. तशी जप आसका. ओम श्री राम जय जय राम. 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 हे जे आसा प्रेमाने आमगेल चेरडा धरून आमी मोग करतात न्ही तशी त्या हाका त्या नामाक नामांतूच राम आसा. त्या रामाक मगल राम म्हूण सांगून ताका प्रेमाने लागीं घेवंका. जपचें म्हळ्यार कसलें. जपच मराठीन जपचें. जपा ह्याला जपा. जपा म्हळ्यार सांबाळी. सांबाळतची भोग आमटून सांबाळतची आमी कल करका त्या नाम घेवंका. जशी पाळण्या घाल मिंदुळत आसा ती त्या रामाक तशी तें नाम घेवंका. ताळो तो राम इतलो सुखयता. तुमकां सांगता इतलो सुखयता की आतां हें पळया एक पंत कल जालें रामनवमी आशिल्ली. आमगेल गुरुंगल घार आमी वचूलेली. तरी ताका न्हाणो न्हू अत्तर लायलें केलें. हून उदकान न्हाणयतात म्हळ्यार तें एक्चुली सांजचेर डसून पाय्यार घेवन तांगेल पत्नीने पाय्यार घेवन त्या रामाक न्हाणयलें हून उदकान. ताका पुसून आनी गोंट नागान मामकेने म्हणटालो गोंट पराक तेत्ती लावं काज हून उदकाने भुश्य कर काज म्हण तशी क्युटी क्युरा पावडर लावं काज म्हळ्यार सगळें आमी जें करतात तें श्रीरामाक दिवचें. म्हळ्यार प्रीत इतली न्ही. तर प्रितीने दिना पडे पाळण्या घालना पडकल जाता. तर तांणी सांगलें अगं बगत काय उबी रायलीस पाळणा म्हणना म्हण. आनी तुमकां म्हणल्यार पास दिसत त्या सद्गुरूंगेल कृप कशी आसता ती आदेश आसता. आनी आदेशांतून एक शक्ती येता न्ही ती आपोआप तोंडांतून भायर पडता. राम राजा आज माझ्या झोपडी मध्ये जन्मला मधुर हसला ओळखीचे बोट चोखू लागला. दास सगळे आसपास पाहुनी मनी तोषला. सद्गुरु अगे माऊली गे भूक लागे बोलला. आता सांचेड भूक लागे बोलला. तावळी माय कल दिता सद्गुरु माय. चमच चमचा भाव दुग्ध माय पाजी त्याजला. रमले चित्त भरले पोट तृप्त देई ढेकरा. सजल झाले नयन त्यांनी श्याम हृदयी लाविला. नयन झाले सजल त्यांनी श्याम हृदयी लाविला. धून घेतची गाई गाई माय जोजवी त्याजला. लीन मी आज दीन नाही किती वर्णू माझ्या भाग्याला. भाग्या माझिया मी तर आहे चरण धुली सद्गुरूंची माझिया.
कसले अक्कल ना तिला मग, पण तांणी म्हण आदेश दिल भितरी त्या समर्थांनी थंय थंय हें केलें. आनी हें अशी एक म्हळ्यार पाळणं जन्मायल मात्र न्ही, ते राम बाळच ते जन्मायले. आनी ते माऊली सगळे दास रामदास सगळे रामदास जाले थंय, रामागल दास. आनी पुरे जाण वी एप्रिशिएट वी एन्जॉयड ते रामनवमीचे पाळण्या घालचेच न्ही, ते सगळे आमी अगदी एन्जॉय केले. तशी तांणी तेमीत कल सांगल्या की अनुभव जो आसा न्ही, हे अनुभवांतून आयिल्ल्या शब्दांचे श्रवण करता म्हळ्यार आनी खंयच्या नमुन्या ग्रंथात श्रवण करता, अद्वैत ग्रंथात श्रवण करता. द्वैत ग्रंथ कितलेय बरे आसो, सृश्टीचे वर्णनाचे कितले गोमटे आसो, जाल्यार तें असार आसा तें करता जाल्यार तांतू थावन मूळ कल्लें तें सोदून काडका. आज सावित्री म्हणून एक कादंबरी आशिल्ली, आसा अजुनी. तिणें कशी ती रायागल चल्ली, जावन तिणें त्या सत्यवानाला लग्न करून कशें येयली, तिणें एक कशी शिकून घेतलें, कितले नमुन्या विद्य आसा ती, हें आसा ती. पण तिणें तें तत्व सोडणी म्हणून कोण्णें देहान यमराजा वचूंक शक्य ना ती, पण ती वचून आनी तिणें बामणाल प्राण हाडले परत. असले नमुन्याचे जे अनुभव आसत न्ही, त्या अनुभवांची कास धरता. तो अनुभव आमच्यासल्यान मेळका म्हूण आमी हें करता. आनी सांगना सांगना कुरापती कायम आसतात आमच्या संवसारांतू, तें स्विमींग अगेन्स्ट द करंट अशी बाजू करची आनी मुखार वचचें. ताजे भायर आमी कसलें करूं शकना ती. तरी ही जी साधकाने साधन पद्दती स्विकारल्या की जी काही साधन पद्दती आमगेली आसतली, आज ज्ञानेश्वर माऊली आमी वारकरी आसा ती, तरी पांडुरंगाल हें तर ताजे भजन बिजन म्हणचें, संत तुकारामाल अभंग तें. आज समर्थांगेल तुमी जर दासबोधाचें करता ती बरेंची, जाल्यार आज ही दासबोध वाचलो, फाई ज्ञानेश्वर वाचली, पर एकनाथी भागवत वाचलें, आनी सगळ्याचे सगळे मिक्स जावन आमकां चिंतन मनन करूं वेळू ना. सगळो दिवस आमी वाचताच आसा ती. तशी जावं नये. थोडे खंय वेळ दवरका की तें चिंतन मनन आनी निधिध्यासन. निधिध्यासन म्हळ्यार थोडें आयकूंका, जाल्यार तें आचरणांत हाडचो प्रयत्न करता आनी ताजे खातीर वेळ दवरका. ती खरें निधिध्यासन ही खरी साधना. श्रवण मनन जाल्लें जाल्यार चिंतन मनन आनी कडेन निधिध्यासन मुख्य. ताज्यान आमगेली गाडी मुखार वता. नाल्यार त्या दिसा आमी हें सांगिल्लें कलतें मॅप तो दिता ती हाजो गुगल मॅप, तो लावन दवरलो, तर गुगल सांगता अशी वचूं जाता तशी वचूं, पुरे मॅप दिसलो जाल्यार गाडीची चलना आमगेली, गाडी मुखारी वचना आमी पावतली कशी. तेमी ती तें वाचतना वाचतना आमी मुखार वचका, आमी चलका. चरण पुजा, मी चरण पुजा मांडियेली, गुरूंची चरण पुजा मांडियेली. निर्मळ मनीचे निर्मळ पाणी, निर्मळ मनीचे निर्मळ पाणी, सतत धार धरियेली मी, चरण पूजा मांडियेली, गुरूंची चरण पूजा मांडियेली. आता हे चरण पूजा आमगेले परमपूज्य भानुदास म्हणले ते पयलींच तांणी देह दवरलो 26 जानेवारीक. तर असली तांगेली चरण पुजा ताजो तांणी अर्थ सांगलो, गुडार्थ सांगलो. चरण पुजा म्हळ्यार कसलें नुस्तें पादपूज करचें, फुल्ल घालचें, हें घालचें न्हय, तरी तांगेल प्रत्येक वाक्य, तांगेल प्रत्येक तांणी दिलेलें मार्गदर्शन तें मुखार वता ती. तांगेल पावलाचेर पाऊल घालून आमी चलका चलका. आमी वाघा गेले पावल पळयता पळयता वाघाल शोध घेवन गुयेला थंय वता ती. तावळी समर्थ सद्गुरूंनी जे आमकां पावल दिल्ल्यान ती, त्या पावल म्हळ्यार कलें तांगेल मार्गदर्शन. त्या हाजेर तशी जर वागता गेली थोड लक्षांत दवरात, पण ते ताबडतोब आचरणांत हाडात. तिने विचार साधिकेन एकाली की ते आचरणांत म्हळ्यार कशी लक्षांत दवरचें, तें वागच्या लागचें, तशी वागच्या लागचें. म्हळ्यार श्रवण नुस्तें करचें न्ही, चिंतन मनन करका, जाल्यार जेन्ना तुमी तें वागच्या लागता ती. जशी उंडे शिकयले, उंडे केन्ना करूं शिकले, एक पण चुकतलें, दोन पण चुकतलें, तिसरें पण चुकना, आत बसता.
तशी चरण पूजा करची देवागली म्हळ्यार गुरुंगल चरण पूजा नित्य करका, मानस पूजा करका. आणि आमी खंय खंय चुकता ती देवा म्हाका मार्ग दाखय आणि ते कशी त्या वेळा वागता ती तांगेल चरित्र कल्ले आमी श्रवण करचें की तांगेल चारित्र आमच्यांत येवंका म्हळ खातीर श्रवण करचें, म्हळ खातीर श्रवण करचें. कळ्ळें? तरी हें म्हाका ओम श्री भानू समर्थ तांणी इतलें दिल्ल्या विज्ञान की म्हाका खरेंच मना पासून हांव तांगेल कल म्हणटा ती शुक्रगुजार म्हणटा ती ऋणां तसं. आनी हें ऋण फिटोवच ना आमी तें मात्यार वागोवंका तसलें ऋण आसता तें. कळ्ळें? म्हळ्यार आमगेलें ऋण केन्ना फिट्ट गो तसलें आमकां जेन्ना आत्मज्ञान जाता आमी तशें वागूं न्हू त्या वेळार तें ऋण आपोआप फिट्टलें. आनी फिटोवंका म्हणून ना तरीकय आमगेली कृतज्ञता भरताची. तशी आनी सांगल्या साधकान जी जी साधन पद्दती स्विकारल्या की त्या साधन पद्दतीक पूरक अशी ग्रंथांचें वाचन करका. आतां हांगा तुमी सतत समजा वारकरी म्हणून वता ती तर वारकरी म्हणून वतन कल करका तुमी तरी अभंग ज्ञानेश्वरी पांडुरंगाल अभंग पांडुरंग म्हळ्यार कल्लें हें तांगेल अद्वैत भाव कशी ते एकमेकांक लोटांगण घालता ती तर पंढरीची माऊली पांडुरंग तांकां रस्त्यार येवन मेळटा. कितकी लोक घटलेन लोक वतात सगळे देवळाले ते पावना तिची मस्त पंथाक जाल्यार ते तांकां तसल्यांक सुद्दां पांडुरंगाल दर्शन घडटा साक्षात दर्शन घडटा. तर आमी सिनेम जरी पळयलें न्ही तरी तसलें धरिला पंढरीचा चोर खंय गळा बांधून या दोर धरिला पंढरीचा चोर तशें त्या पंढरी चोराक गळ्यान तूं दोरी नातील बांदून घालका आमच्या हृदयान बांदून घालका. तावळी त्या सगळ्या आमगेलें थंय तशी केलें. आतां हांगा दासबोध आमी जर शिवथर गळींत वचुली तर थंय खंयचो ग्रंथ अद्वैत ग्रंथ सुद्दां मस्त आसा ती सगळे वाचूं जायना ती खंयचो एक ग्रंथ पूर्णपणे वाचका. तसले वेळार दासबोध वाचलो आनी दासबोधूय बरो आसा. आनी हें कलें ज्ञानेश्वरी बरी आसा. आळंदी वचुली तर थंय ते अजान वृक्ष म्हण आसा थंय बसून थोडे जाण म्हळ्यार ताजी कल जाता ताजी वायब्रेशन्स आसतात थंय ते बरें मात्यांत वता ताजे खातीर तशी वागका म्हूण तांणी सांगल्या. आतां खंयचे ग्रंथ वाचका म्हणल्यार फक्त तांणी जिश्ट कल जाल्या की खंयचे ग्रंथ वाचना पडे आमगेल मानसिकतेंत फरक पडका आमगेल वागण्यान फरक पडका आमगेल वागण्यान फरक पडका. शिरकी कोप अशें आसूं न्ही कोप येता लक्ष्मण रेशा कालीच आमी डिस्कस करताली कल्ले जाल्यार केन्ना विड्रॉ करचें लक्ष्मण रेश खंय तें आसका हें कशें कळटा आमकां आमी प्रपंचांत आसा ती लोक प्रॉब्लेम्सान तूंच आसा तें आमी पडल्यान ती थंय गॅसा शेगडीचेर बसयल्लें आसा आमकां. तावळी आमी लोणी फ्रिजान दवरलें लोणी आसलें तर तें करगतलेंची जाल्यार खंय तें उडकी मान भायर केन्ना येवंका हें कशें कळटा आमी एक गॅसा लागीं हात भरता ती कले पापड भाजूक सुद्दां हात लाश्च्या लागना पडे आमी विड्रॉ करता ती हात तांतू उदकांत उदकांत हात घालतात आमी उकळत उदकांत घालना ती जाल्यार उकळते उदक आवश्यक आसता तसलो चिमट वापरा ती तसलें सगळें जें हें आसता ती तशी आमी लक्ष्मण रेषा घालची म्हळ्यार ज्या वेळेक आमी टोटली इनवॉल्व जावन आमगेले मनाची शांती ढळच्या लागता जस्ट विड्रॉ फ्रॉम दॅट. आनी हें सगळें मना हे सत्य साचार नाही हें समर्थान सांगलें. हो विचार कर न्हू दीस टू वील पास हो विचार कर न्हू टेक इट इजी हें जागृतींतलें सोप्पन आसा. अष्टावक्र गीतेन तरी सांगलें जागृतींतलें सोप्पन म्हळ्यार कल्लें एक आमकां स्वप्न पडटा न्हिदल की त्या स्वप्नान जें जें घडटा वाघ फाटी म्हाका लागता नाल्यार आमी आतां म्हणटार जाल्यार ती जाल्यार आमगेले कॉलेजांत कले लव प्रकरण आसल्यार तें कोणी कोणी दिसच्या लागता ती खरें आसलें तें खरें आसना स्वप्न गेलें की जालें गेलें तें कितकी आमगेलें इतलें वय म्हळ्यार तें केन्ना की मरून गेलें सुद्दां आसता ती जाल्यार आमगेल्या मनांत खंय की तें कोंके बशिल्लें आसा न्ही तें दिसता ताका सोडून दिवचें दिसलें गेलें स्वप्न आशिल्लें स्वप्न जागृत जालें की तें ना जाता
तशी अगदी स्लंबर म्हळ्यार गाढ न्हीद पडली. हां, तावळसो ती एक अवस्था, कसलें कळना. उठायना पण आमी फ्रेश दिसता ती. आनीक एक सोप्पन आसता म्हळ्यार उठायना पळय जे जे घडटा तें सिनेमावारी मुख्य म्हळ्यार आमी ताचे कलाकार आसता ती. नाल्यार टी व्ही पळयतना आनी कितले आमी इनवॉल्व जायना ती. आमकांच आसता सिनेमा पळयतना आनी कितले रडू येता सिनेमा पळयतना. पण ती रडटात तितले आमी रडना ती. रडू येता जाल्यार तो सिनेमा जाल्लो की रडची बंद. तशें जाता. पयर आमी एक पांघरूण म्हूण पिक्चर पळयलें, भोव पिक्चर आसा. तो म्हाका अशी उक्कून आयलें, रडून येता जाल्यार गोत्त आशिल्लें हें फट्टीस म्हणून, तरीके रडूं कशें दिसता. तें आमगेलें जागृतींतलें सोप्पन. पेपर ब्लँक जालो, हां, जाल्लें उजवाड जालो म्हण की जालें तें गेल्लें. जाल्यार हें कळ्ळें जाता आमगेले प्रत्यक्ष प्रसंग आनी टी व्हीचेर चलची सिरियल्स हातूंत फरक आसता. हांगा मनुश्य आमगेले आमी देहान आशिल्ली देह बुद्दीन आमी पळयल्यार आमकां सगळ्यांक स्पर्श जाता ती. मनाकय स्पर्श जाता. आमगेले कोणाचेर प्रेम बसता, चेडवांचेर वात्सल्य येता, तांकां आमी गुंतून पडटा ती. तांगेले प्रॉब्लेम सोडोवपाची लागता ती वेव्हारा दृश्टीने. ते सोडयता मात त्या ताप जाता, ताण जाता. हां, तसले वेळार विड्रॉ करचें. आतां म्हाका डॉक्टरान सांगलें तुमी टेन्शन कोण घेवं नाका, ती टेन्शनान तशें जाल्लें तुका म्हणून. जाल्यार टेन्शन कोण घेवचें ना म्हळ्यार अशी प्रॉब्लेम्स येतात की टेन्शन जातकी म्हूण दिसता. त्या वेळार लक्ष्मण रेश म्हळ्यार कहलें सीतेगेल पावित्र्य खंय खंडन जावं म्हणून लक्ष्मणान तिकेक बाणाने रेश घालून दिले कर्णकुटी भायर. ताजे भायर येवं नाका म्हणून. जाल्यार ती ताजे भायर आयली की तिगेलें हरण करता रावण. तिका घेवन वता. तशी आमगेल पावित्र्याची वता, आमगेल मनाचे सँक्टिटी वता, आमगेल मनात समाधान वता, शांती वता. इतले थेंबे कोण एकडे केलेले आनंद ना जाता. तें लक्ष्मण रेशा म्हळ्यार कहलें ऑप्टिमम. कोपका जाल्यार संतापांत वचूं न्हय. आमकां कळटा. आतां म्हाका कोप येता एक सांगतना आयकलां हांवें. चेडवांक पळय, चेडूं वाटेर तशें वागतालें. बापूय सांगता पळय म्हाका कोप येता नोळीत राबा ती. हां, आतां तांणी नोळीत राबचें केलें हांवें. म्हाका कोप येता तें म्हाका केन्ना कळटा ताळें हांवें विड्रॉ करता. ती चेडवां तांकां कळना विड्रॉ करपाचें कितें. नाल्यार एक धपाट घालका म्हाका कोप येता म्हणची ना जाल्यार तितल्यार राबका. प्रेमान धपाट घालका किंवा तांकां गोमटे करून समजावन सांगका. पण ताजे भायर संतापांत वचून एक एकडी चाबकान मारता ती. हाजे पट्ट्यान चामड्या पट्ट्यान मारता चेडवांक. तसली सुद्दां आसा ती. म्हळ्यार तो संताप जालो. संतापांत वचची ना. अभिमान आसता, भोव चड गर्व करचे ना. तशी खंयचेय एक अर्थार्जन करता आमकां द्रव्यार्जन करपाचें लागता संवसार पळोवच्याक. हां, जाल्यार ताजो लोभ आसचे ना. हें कलेक्शन केलें ते सिकंदरावर शेवटी हात भायर करून वचूली. कोट्यावधी खर्चून प्रत्येकाय वच्चें. मृत्यू म्हणे हा थोर, मृत्यू म्हणे हा मृत्यू न म्हणे हा वीर चक्रवर्ती. तशी सगळे लता मंगेशकर गेली, बाबासाहेब पुरंदरे गेले, तो बिरजू महाराज डान्सर तो गेलो, कथ्थक. कितले हडड्ड लोक ह्या वर्सान तूं पाप गेले. पण तांगेल कीर्ती वरली न्ही. तशी मना कीर्ती रूपे उरावे. हां, तशी आमी कीर्ती रुपान उरका. हाय मगलें कोणें सांगनी, दुसऱ्यान गेलें सांगनी. पण जितलें कांय जाल्ल्या आतां बरो इतलो पोर्शन जाला म्हळ्यार कळ्ळें की ताजी निदान ओड आमकां लागता, की सत्याची ओड लागता. ताचे खातीर अद्वैताचें ग्रंथांचें श्रवण करता आनी आमगेल मनांत आमगेल वागण्यान फरक पडका. मुख्य म्हळ्यार आमी सहनशील जावंका. आमगेले हातूंत आपसूक प्रेम आसता. जिथे कमी तिथे आमी. हें फक्त मगल चेडवां पुरती उरनय, आमगेल कुटुंबाची व्यापक जाता. आतां आमगेलें जाल्लें कुटुंब त्यांनी ती हांव सिक्क जालें त्यावेळी सगळ्यांनी मेळ म्हजे खातीर प्रार्थना केली. हां, हांव तुमगेलें तशी रक्ता नातें आमगेलें ना. खंयचे तरी आंबाड्या कात्याचे हें आसतालें रिलेशन. म्हळ्यार सगळे जाण म्हणटात तुमी आमची गेलवे हांगा पळय, तुमी केन्ना हांगच्यान थंयच्यान कोणें तरी रिलेटीव जच आसता ती. तशें आसतलें जाल्यार एक नमने सख्खो संबंध काय आसना. पण हो सख्ख संबंधा पेक्षाय गोड संबंध हांगा लागता, वय की न्ही. तावळी हे असले ग्रंथ वाचकाची. आतां आमी लास्ट टायम प्रत्यक्ष आमी हाजे पळोवया खंय थंय केल्ल्या म्हणून.
त्या दिसू आता श्रवण कैसे करावे तेही सांगिजेल अवघे अगवे श्रोता अवधान घ्यावे एकचित्ते. बरोबर. तरी त्यांनी सांगले खंच खंचे टावळ सांगिल वारी खंच ग्रंथ खंय वाचका थंय वाचका. जशी दागिनं वीर कंकण तांणी सांगल्या नाकात घालून घेतले कोण दिसतंय इतलं हड ना नथू पायात जोडवी म्हणून घालून घेतलं कोण दिसतंय मस्त रत्न हे रत्नांनी मडयलं नथू असं ते नाका कशें शकता. जर त्या वेळार आमी खरी साधी कसले आमकां मनान तेमकां मगल नाक गोमटें दिसता जाल्लें ते नथू गोमटो असो ताचे पेक्षा नाक गोमटें असो जाल्यार तें नाक इतलें गोमटें करतल कितलें गोमटो हाच विचार आमकां वय की न्ही. हो विचार आमगेल मन मानसिकता बदल का म्हळ्यार ही आतां तांणी हें पळय अशी सांगल्या रायास रंकाची आशा तक्र सांगणे पियुषा संन्यासासी वोवसा उष्टीच चांडाळी कर्मनिष्ठा वशीकरण असं सगळं कोरनयम पंचाक्षरी निरूपण तेथे भंगे अंतःकरण सहजची त्याचे तैसे परमार्थिक जन तयास नसता आत्मज्ञान ग्रंथ वाचिता समाधान होणार नाही. म्हणून प्राकृतिक ग्रंथ केन्ना वाचू नये. कळ्ळें. प्राकृतिक ग्रंथ म्हळ्यार खंयचे ग्रंथ वाचल्यार आमकां दृश्याचेंच हें जाता की ते सहसा आमी वाचूं वचूं नये. अंतरंगाक जास्ती महत्व दिमकां. आनी हें कळ्ळें. मागीर ते खंयचेय भाशेंत आसूं ती ग्रंथांक महत्व भाशे वेल्यान दिवं नये. तेणें इंग्लिशान तसं इंग्रजांनी म्हणलें हें आमी शोध लायलो आमगेल ऋषीन तेंकी लायिल्लें पण आमकां संस्कृत येना. बरें संस्कृत येना जाल्लें थोडे संस्कृत ग्रंथ भोव गोमटे पण आमकां संस्कृत येना. आतां हांव जाली म्हणटाली 75 वर्साची ते संस्कृत शिकू बैसुकी म्हाका ताजें हें जाय कळ्ळें जिस्ट जाय वय की न्ही. तर एक गुरुजी आशिल्लो प्रोफेसर आशिल्लो तो मस्त म्हणटार जालेलो आनी तागेलो हाता तो शिकून मस्त चेड व्हड जालेली ते स्टुडंट्स पुरे एक पंता ताका मेळू आयले ताका कल की बर्थडे की कल की असं म्हणून तर तान कल केलें फर्स्ट क्लास कॉफी करतालो तो मनुष्य. ताणें भरपूर कॉफी केली आनी ताल्ल्याक तो एकलो आसतालो ताल्ले जास्ती कप्प नाशिल्ली जाल्यार वेगवेगळ्या नमुन्या कप्प आशिल्ली ती सगळे नमुन्या कप्प काडली आनी तातूंत थोडे चिके फुटलेले आशिल्ले थोडे चिके हें आशिल्ले अशी सगळे आशिल्ले तर धुवन बीन दवरली पण ते पळयल्यार थोडे अशी कुसडेशें दिसता अशी तरी प्रत्येकान तुमकां जाय जाल्यार ते कप्प घेयाती कॉफी उमथून घेवन पियाती म्हणून सांगलें. तर प्रत्येकाने आपणा जाय आशिल्लें म्हळ्यार गोमटे गोमटे पयलीं उपार घेतले आनी कड्डेर आशिल्ल्यांक ते चिके फुटिल्ले म्हळ्यार ताजो कांठ फुटिलो असली मेळ्ळी कोणाल कान थुंटिलो कप्पांचो अशी ते कॉफी पिना पडे तांणी म्हळें आमी तुमचल्या कॉफी पिवच्या येयली ती जाल्यार तुमचल्या थंकलेपणी शिकूंक आयल्यान ती कळ्ळें. आमी थोडें ज्ञान दिया ती तांणी सांगलें हें ज्ञान दिवचे खातीर ही कॉफी वांटली. आतां तुमी कॉफी पिल्ली कशी दिसली कशी लागली तुमकां कॉफी फर्स्ट क्लास म्हण तावळी ते अगदी बरी कॉफी बरे कप्प घेतिल्ल्याक विचारलें कशी लागली कॉफी यो कितली बरी म्हण ते एक फुटके कप्प घेतिल्ल्याक विचारलें तूं कशी कॉफी फर्स्ट क्लास आय एन्जॉयड इट म्हूण म्हणालो. कळ्ळें. म्हळ्यार तांणी म्हळें कॉफी महत्वाची की कप्प महत्वाचें वय की ना. तशी भास महत्वाची की तांतूं कल सांगलें हें महत्वाचें वय की न्ही. तशी तांणी सांगलें की तुमी म्हळ्यार मराठीन तसं प्राकृत ग्रंथ असं म्हूण हें कोन्ने अद्वैत ग्रंथान जर प्रचितीचें ज्ञान असल्यार तें जरूर आयकूंका तें श्रवण करका आनी तें वाचका श्रवण करका किंवा स्वता वाचका. वाचतन कशी वाचका की त्या ग्रंथान बैसून तो ग्रंथकार आमचे लेगीत संवाद सादता ही भावना करून वाचका किंवा आयकतना कोणेक विवेचन करतस बा तर तो ग्रंथांतलो मनुष्य सगूण साकार जावन आमकां तें स्वता सांगतस हें माध्यम मात्र पण ही उलयना हें फक्त मायक ते सांगतस ती. तर आतां हांगा तांणी सांगल्या आता असो हे बोलणे जयासी स्वहित करणे तेणे सदा विचरणे अद्वैत ग्रंथ वाचका ती म्हळ्यार कळ्ळें परब्रह्म हें एकच अद्वैत द्वैत न्हय आनी तें अविनाशी सगळे नमुन्याचे एकच साचार संचलेख एकच
आत्मज्ञानी एकचित्त तेणे पाहणे अद्वैत एकांतस्थळी निवांत समाधान बहुत प्रकारे पाहता ग्रंथ नाही अद्वैता परता परमार्थास तत्वता तारूच की. हां, अद्वैतापर्थ ग्रंथ ना इतर ते प्रापंचिक हास्य विनोद नवरसिक हित नव्हे ते पुस्तक परमार्थासी. जे नुसतेच विनोद सांगेल असतात ती जोक्स जोक्सांची सुद्धा बुक्स मिळतात ती आणि दे आर सोल्ड लाईक हॉट केक्स. तशी जेथे परमार्थ वाढे अंगी अनुताप चढे भक्ती साधन आवडे त्या नाव ग्रंथ. खरो ग्रंथ कंच की ज्याने परमार्थाची आवडी वाढता आमगेली. हां, भगवंत हो मज खातीर असं मगल असं हे आपलेपणाची भावना डेव्हलप जाता मनात. तो मगल हृदयांत बसला त्या मी ताल्ल्या घाव संवाद साधका आमगेल मन हळूहळू अंतर्मुख जावच्या लागता. भाईले हाजी विरक्ती येता आमकां आणि केन्नापुणे आमी अशें करया म्हण दिसता. जेणे परमार्थ वाढे अंगी अनुताप चढे भक्ती साधन आवडे त्या नाव ग्रंथ. जो ऐकताच गर्व गळे का ते भ्रांतीच निवळे. मस्त आमकां शंका कुशंका आशिल्ले हें बरें की तें बरें जाल्यार प्रचिती आयकली समर्थांक गेली तर म्हाका तरी बाबा दिसलें होच ग्रंथ श्रेश्ठ असो. म्हळ्यार जें आमी आयकता ती तें मगलें मज खातीर सांगल्या इतलें हें करून तर तांकां येईल अनुभव म्हाका केन्ना येतलो. ही ओढ जर निर्माण जाली तरी ताजी सार्थकाय जाली, श्रवणात सार्थकाय जाली. हां, जो ऐकताच गर्व गळे. गर्व हा मस्त कवित करता म्हणून म्हाका कवित येता म्हणून समर्थांनी सांगिल्लें. श्रीरामान बरोवन घेतलें थोडे कवित बरयले म्हूण जाल्यो तर ताजे अरे वा हांव कवित बरयतां कल्लें. हां, हे असले अनुभव हे अनुभवीक ग्रंथ आणि प्रचितीचे ग्रंथ वाचल्यार गर्व गळता. जो ऐकताच गर्व गळे का ते भ्रांतीच मावळे. म्हळ्यार आमगेल मनान जे शंका कुशंका हांव एक भारी होडी म्हूण दिसता ते चकनाचूर जाता. ना तरी एक सरे वोळे मन भगवंती एक सम त्या भगवंता लेगीच वचून राबता. म्हाका केन्ना भगवंत दुसरे कल्ले म्हाका म्हूण दिसना. हेची मागणे देई गुरुवरा हेची मागणे देई काही न मागायाची बुद्धी अखंड मजला देई. हेची मागणे देई गुरुवरा हेची मागणे देई. हसोत कितीही कुत्सित नजरा हसोत कितीही कुत्सित नजरा बोल फुलांचा परी विखारा चंदन स्पर्शी तुझा उतारा लिंपुनी मजला राही. हेची मागणे देई गुरुवरा हेची मागणे दे. गुरु नाम असल्यारी ताजे चंदन स्पर्शी उतारा. स्पर्श चंदना स्पर्श जाल्वर जाता तनाक मनाक सगळें ते गुरुनामान. ती गुरुनामाची महती आसा तांक तूं गुरूच बसल्या ती आनी तें नाम आमी जपका म्हळ्यार आमगेल स्वतागेल चेडा आमी कशें पळयतात पळय. लोकांक चेडा घेवन आयली थोडे वेळ एक चॉकलेट दिलें हें दिलें कल जाय मागीर तुका यो यो हें खेळ न्ही गे. नो, आमगेल स्वताल चेड्याक आमी 2 धपाट सुद्दां मारतात ती तशी समर्थ आमकां धपाट मारतात मस्त पंता जाल्यार त्याची जायी ती. जशी आवस मारता जाल्यार तिगल्या पदरा मुळा वचून आमी निपून बसतात ती तशी आमी आमगेल आवस बापूस म्हणून खरें दिसता की तेच आमगेल आवस बापूस आसता. ही जेन्ना भावन जाता हो भगवंत मगल आस ताणें म्हाका जन्मा घाल्या. ताणें एक विशिश्ट कार्या खातीर म्हाका जन्मा घाल्या तर तें कार्य कसलें की हांव स्वताक ओळखका. हां, पयलीं 3 शब्द सांगिल्ले कल्ले वॉट, हां, व्हाय आनी हे हाऊ. वॉट म्हळ्यार कल्लें मगल ध्येय कल्लें वॉट इज माय ध्येय कल्लें आनी वॉट आनी दुसरें कल्लें व्हाय. हेंची कल्लें ध्येय हांव निवडका कल्लें म्हळ्यार हेंची परम श्रेश्ठ आस. श्रेश्ठ कल खातीर आय वॉन्ट म्हणटा ती नात एक फन म्हणटाले आय वॉन्ट म्हाका जायची म्हणून. तशी म्हाका तें वॉट तेंची ध्येय कल्याक तर तें केन्नाय ना जायना एक फन मेळ्ळ्यार. बाकी मगलें यव्वन हें तें तो ययाती आनी ताणें यव्वन मागून घेतलें कल्ल उपयोगू. अरे तुका मागची जर हें आस तरी बरें कलें मागून घेवशील न्ही.
शर्मिष्ठा ययाती देवयानी तांगेल हांन तू तें आसत की तांणे चल्ल्या लाथानू तान वार्धक्य घेतले आनी आपणा लागीं यवन मागून घेतले. म्हळ्यार तुमगेली विशय वासन केन्ना संपची हां. मोन वचन आपण सुद्दां संपना. बरें, आमी ग्रंथ जर असले केले फलश्रुतीचे, हांची फलश्रुती अशी तांची फलश्रुती अशी म्हणून हां, तावळे कल जाता त्या फलश्रुतीने. म्हळ्यार तांतू बरयल्लें आसता तुमी हाजें पारायण इतलें केल्यार मुखाल जन्मान तुमकां हें मेळटलें, ताजें पारायण तशें केल्यार मुखाल जन्मान तुमकां हें मेळटलें. म्हळ्यार मुखाल जन्माची खात्री जाली की न्ही. आमकां अद्वैत ग्रंथ वाच्च कल्याक मुखाल जन्मूच नाका. आमगेलें ध्येय कलें आसा आनी वाय दॅट ध्येय की आमकां परमात्म्यांत एक जावचें आसा आनी तांगेल खूश आसल्यार तांणी आमकां जन्मा घाल्यार आमी एक विशिश्ट कार्या खातीर जन्मा येतली आनी तें कार्य करून वतली आनंदान. नो टेन्शन, नथींग. आत्तां पुणी आमकां टेन्शन येता, स्विमींग अगेन्स्ट द करंट आनी अशी जाता जाल्यार त्या वेळार तशें न्ही. एक जावन गुरुतत्व जर आमकां परत पेटयता ते बुडलेले आमकां काडी म्हणून हां, तावळे ते आप्यापी तेच करून घेतात काम. ताका केन्नाय मी पण येना की हांव करता असं म्हणून. कल मागीर ताका थंय कनेक्टेड असतो. ही गेट्स कनेक्टेड ऑलवेज. जेणे होय उपरती अवगुण पालटती, जेणे चुके अधोगती त्या नाव ग्रंथ. ताक खरो ग्रंथ म्हणका. जेणे धारिष्ट्य घडे चढे, जेणे परोपकार घडे. धारिष्ट्य म्हळ्यार धैर्य येता, कॉन्फिडन्स येता हां. जेणे परोपकार घडे. आमकां दिसता कोणाक मदत करका, प्रत्येकान तो श्रीराम बसला ताका सेव करका अशी विना अपेक्षा आमी जेन्ना करतात आप्यापीची. जेणे विषय वासना मोडे त्या नाव ग्रंथ श्रीराम, जेणे परत्र साधन, जेणे ग्रंथे होय ज्ञान. आता हांगा ज्ञान म्हळकले अनुभव येता, स्वताक अनुभव येता, आनंदाचो अनुभव येता आनी तोवय एक नमुन्याचे ते उष्ट आनंद न्ही, स्वयंभू आनंदाचो अनुभव. म्हळ्यार मस्त फन आनंद आयला परत तो गेलो, तो आनंद न्हयची, ताका सूख म्हण येता. जाल्यार आमी ताका चुकून आनंद म्हण म्हणटात. म्हाका आनंद जालो, म्हाका समाधान जालें, जाल्यार तें समाधान अवलंबीत समाधान नाका. अशें जाल्यार म्हाका समाधान जाता, हांवें बरें वागल्यार म्हाका समाधान जाता, तशें न्ही. कसलें आलंबन नासतना जें समाधान जाता तें शाश्वत समाधान, तें आमकां जाय. आनी तो अनुभव तरी अद्वैत ग्रंथाचें वाचन साधन केल्या कल जाता. जेणे परत्र साधन, ते परत्राच साधन, जेणे ग्रंथे होय ज्ञान, जेणे होय जे पावन या नाव ग्रंथ. पवित्र जाता मन, पवित्र जाता, शुद्ध जाता हां. ग्रंथ बहुत असती, नाना विधाने फळश्रुती, तेथे नुपजे विरक्ती भक्ती. तो ग्रंथची नव्हे, ते सरळ सांगता ती. मोक्षे विण फळश्रुती, मोक्ष मेळतलो ही फळश्रुती खंय ना की. ते कल जाता ते दुराशेची पोथी. ती नुसते पोथी म्हणून वाचचे एक नित्य नेम म्हणून, पण ती दुराशा म्हळ्यार कले ऐकता पुढती दुराशाची वाहे श्रीराम. म्हळ्यार कले की मुखाले हाजे श्रवणी लोभ उपजेल जेथे, विवेक कैचा असेल तेथे. हे फळश्रुती तुमगेले पुत्र पौत्र सगळ्यांगेले बरें जावो म्हणून आमी सत्यनारायणा पूज कोर नाही म्हणना, पण कसले खातीर करता त्या सत्यनारायणातले सत्य आमकां कळचे खातीर करता हां. त्या तांतूल कलावतीक हा कोपलो तो कोपलो तांगेलें नांव बुडली, अशें जालें तशें जालें म्हण तें प्रसाद खायनासतना उठायल म्हणून अशें न्हय. खंयचेय हाका पूज अर्दवट सण उठायल्यार ताचें फळ मेळना. तें तिकाच मेळणी अशें न्हय, कोणाकय मेळना. हो विवेक आसता. श्रवणी लोभ उपजेल जेथे, श्रवण करतना हें जाई तें जाई म्हण त्या अपेक्षेने फळश्रुती खातीर. विवेक कैचा असेल तेथे, योग्य विचार सारासार विचार ना. ते बहुतेक असारच मागून घेता ती असले कर्मकांडांत हां. लग्न जायना पण हें करता, लग्न जायना पडे कल म्हणटात महारुद्र करता हांग वचून, शिराल वचून म्हणा, गोवा वचून हां. ती बैसली दुराशेची भूते तया अधोगती. कळलं वे ही दुराशा की म्हळ्यार दुराश कल खातीर ताका म्हणल्या की हाज्यान आमी फलश्रुती ह्या जन्मान ना जाल्यार मुखाल जन्मान पुणी पूर्ण जाता अशी ती फलश्रुती असता. ती अधोगतीत पावयता. ताज्यान आमी जन्म मरणाच्या पुनरपी जननम पुनरपी मरणम
पुनरपि जठरी जठरी शयनम खे जननी जठरी शयनम तशी ऐकोनीच फळश्रुती पुढे तरी पावो न म्हणती. मुखार पुणे आमकां मेळ हो म्हणून. मुखार मेळ केन्ना? तया जन्म अधोगती सहजची आली. मुखार जन्मान मेळ हो म्हणून जेन्ना आमी मागून घेता ती तावळी त्या कल्ले मेळो हें मागचे पेक्षा मुखार जन्म मेळो हें पयलीं मागून घेतात. हांगा तशें न्ही. अद्वैत ग्रंथांतू आमकां जन्मूच नाका, आमकां द्वैत नाका, आमकां अद्वैतच जाय. आमकां परमात्म्याक सच्च ज्ञान जाय, यथार्थ ज्ञान जाय, श्रेष्ठ ज्ञान जाय आनी स्वानुभवाचें ज्ञान जाय. तो अनुभव मेळका आमकां आनी आमी तातूंत वीर्ण वचका. थेंबूट जावंका आमी. थेंबुटा सागरी बुडाला, बुडता सागराची जाला, गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी. त्या प्रमाणे त्यांनी लहानात लहान बना म्हणून सांगिल्लें. भाऊन आमकां सांगलें लहानात लहान बना. लहान कशें जावचें? एक फावट तांकां विचारलें आमी आतां व्हड जावं गेलीं, आतां सान कशें जावचें आमी? कशें जावचें? तांणी सांगलें दुसऱ्यांक फडपण दिवं. आमी सान आपोआप जाता ती. दुसऱ्याल्या कितले गूण युजली आमी कल करता ती आमकां मुखार दिसली की तांगेले दोशच दिसता ती. ते कल्ल्याक दिसतात गो तसले. तांच्यांत आशिल्ले दोश आमगेल्या दोळ्यांत प्रतिबिंबीत जातात. हें विज्ञान तेंच. तेमीच आमकां तांगेले दोश दिसतात आनी तांकां आमगेले दोश दिसतात. ताजे बदलाक तांगेले गूण पळोवन ते शिकून घेवचो जर प्रयत्न केल्यार ही कले जायना. नाना फळे पक्षी खाती तेणेची तया होय तृप्ती परी त्या चकोराचे चित्ती अमृत वसे. चंद्रागल अमृत चांदणे पिवन जगता तो चकोर नावाचो पक्षी अशें म्हणटा ती. तो बाकीचे पक्षी नुसते सादी सादी फळ खाता ती, तृप्त जाता ती. जाल्यार चकोर न्ही, तागल चित्तान कल असं अमृत असं. तर इतलें आमी वांट काडटा असं ती आमकां कल जायी की अद्वैत ग्रंथाचें श्रवण जायी आनी ताची फलश्रुती जायी की मोक्ष. तैसे संसारी मनुष्य पाहे संसाराची वास परी ते भगवंताचे अंश भगवंतची इच्छिती. ज्ञानियास पाहिजे ज्ञान, भजकास पाहिजे भजन, साधकास पाहिजे साधन इच्छे सारखी. आता आम्ही हांगा राब्या अबाउट 40 हे जाल्ल्या ती कळ्ळें. तर 40 धरून आमी परां करया. हांगा राब्यांक म्हळ्यार वेळ जाता आनी मुख्य लक्षांत कल दवरचें आमगेलें मन पालटका. आमगेलें मन पालटका तें आमी मुख्य लक्षांत दवरका. स्वभाव बदलका आमगेलो. स्वभाव भाव म्हळ्यार कसलें? भावनांचो भाव जाता. भाव हो खंय आसता? अंतकरणांतू आमगेल्या अंतर्मनांत तो भाव रुजता. भावन त्योच भावन जायना पळय. कोणें कोप मस्त हें करना पळय तो कोपिश्ट म्हळ्यार भाव जावन बसता. तशी प्रेमळ प्रेम सगळ्यांचेर प्रेम करतना प्रेमळ हो भाव जाता. तशी बरे भाव आमगेल्या हातूं यावती असले ग्रंथ आमी वाचका आनी ताजे प्रचिती घेवंका. प्रचिती आयिल्ले लोकांगेले कास धरका. नुसते गूगल मॅप पळोवन वचची न्ही, तरी प्रचिती आयिल्ले लोकांगेले कास धरका आनी त्या प्रमाणे वागका. तांचें श्रवण करका, ताचें चिंतन करका, मनन करका, लक्षांत रावचें, ताचें डिस्कशन करका, विमर्श करका आनी त्या चरणांची पूजा करका. म्हळ्यार तांणी मार्गदर्शन केल्ले प्रमाणे आमगेलो निधी ध्यास आसता. तो आमगेलो निज ध्यास आसता. निज ध्यास म्हळ्यार म्हाका कल कमोवचें अशें केन्नाय आयुश्यांत विसरलें. ताका अनुसंधान म्हणटात. आमगेलें स्वत्व हांव कोण, हांव कल्ले आयलां आनी म्हाका खंय वचचें हें केन्नाय विसरूं नये. आतां ह्या दृश्टीने समर्थ आमकां मदत करचे खातीर प्रार्थना करता ती की कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया कल्याण करी राम राया कल्याण करी अपराधी जन सुखतची गेले तुझा तुझी सावरी दयाळा कल्याण करी तळमळ तळमळ होतची आहे. पळया तळमळ कोणाक जाता? आम्ही वाईट वागता ती ताजी तळमळ आमगे सद्गुरूक जाता. ते रामाल्या म्हणटा ती तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी
दयाळा कल्याण करी. हां, कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी, दयाळा कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे, कलखुर्च म्हणत्या लोकांक कळना पाप तांकां हात धरून भायर काड रे श्रीरामा. ती वद्रत असं त्या भायर काड म्हणून रडत असं ती. हां, कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी, दयाळा कल्याण करी. त्या श्रीरामाक म्हणटा ती की दास म्हणे आम्ही केले पावलो, तुगल दय एक सरीची ना. आम्ही केल्ले साधन आणि आमकां तुवें अद्वैतांत पावयलें, तशी तांकांय करी. दयेसी नाही सरी, दयाळा कल्याण करी. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. आणि त्याप्रमाणे आता मी हांगा राबया हे विवेचन पुष्प कायम ध्यानान दवरया आणि त्या साधिकेन विचारलेल्या प्रश्नांचेर चिंतन मनन करूया की हें कसल्या गळण वता, कसल्या विसरच्या जाता, कसल्या आमगे लक्षांत राबना. त्या लक्षांत राबका जाल्यार आमी कल करका. हां, त्या आज म्हाका दिसता ती साधिका आयकत आसतली. म्हाका तें कल जाल्यार हल्ली दोळ्या प्रॉब्लेम जाले मी ती म्हाका चिके टायप करूंक मोबायलाचेर आनी वांट जाता ती. म्हणून हांव ठरयलें की आनी हो कॉमन प्रॉब्लेम असो, मस्त जाणांक हो प्रॉब्लेम, म्हाका सुद्दां असो आयकत मस्त बरें दिसता, नंतर ते भाव कमी कमी जाता. तशें जावं नये. ताचे खातीर संपर्क, सातत्य, संपर्कांत सातत्य. आमगेले भाऊ सांगताले संपर्क दवरका, म्हळ्यार काय रेग्युलर आयकूंक. एक दिवस आयकलें 5 दिवस आयकनी जाल्यार उपयोग ना. आणि वेळ काडूंक आयकूंच न्हय, वेळ काण आयकूंक. आणि दुसरें कलें संपर्कांत सातत्य आसता. नित्य म्हळ्यार दर हें आयकूंक आणि ताजे मुखार समजताले बी सातत्य दवरका, संपर्क दवरका. हां, ते ताजे चरविचरण करका, चिंतन मनन निधिध्यासन आचरणांत हाडका. आणि जर कले चुकीच घडलें, सम रिजल्ट मेळ्ळी तरी ते हाका आपूण आमगेले गुरूंक विचारका की हें अशें कशें जाल्लें. तावळ ताजी उत्तर नेक्स्टांत आप्यापी समर्थ वदोन घेता. मगल हांग चुकता, कल चुकले मगले, हय की न्ही. कले म्हळ्यार आमगे श्रद्धा गुरूंचेर इतली की त्या चुकची ना ती, आमगेले खंय आमी कमी पडटा ती. तावळ ते विचार घेतले ते समज सांगता ती हांग कमी पडटा ती. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांती शांती शांती. मंडळी, हे विवेचन पुष्प आम्ही श्री समर्थांगल्या श्री रामराया चरणान दवरया आणि तांगेल चरण पूजा करूं लागया. इट्स हाई टाइम चरण पूजा. थँक्यू.